सगळ्यांक नमस्कार. हांव अनुपमा भट आमगेल्या शेड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनांक स्वागत. आज कणंग घेवन कसं करता बा माय म्हळ्यार कणंगाची एक उसली म्हूण हे मस्त पुडले पुड मिगेल बापा मानांनी पुरा करचे आशिल्ले तांगेल काला वयले एक खाणी ब्रेकफास्टाक करचे आशिल्ले नातल्यार सांजे खाण करचे आशिल्ले. हे पळय हांव आतां सगळे कणंग जाय जाल्यार शिजोवन काडयत. आतां पिसस करून घेता म्हळ्यार हांव आतां पळय स्टिमरां भितर दवरून शिजोवचें. हे उदकांत घालून न्हू शिजोवत न्हय, अशें करून स्टीम करून शिजोवचें म्हळ्यार उब्बेर शिजोवचें म्हणटा पळय तशी. उदकांत घालून शिजयल्यार पायस शिजत ते कुकरांत घालून सिटीनी काडचें नाका. एक वोट्या आयदनाचेर एक प्लेट दवरून ताजेर दवरून जस्ट उब काडल्यार जालें. एक 5-6 मिनटां उब काड भितर लायक शिजून येते. आमी सन पीस केला देखून ओग्गी शिजता पळय. हांव दाखयता तुमकां तें शिजलें की म्हूण पळय. पेस्का तें अशें कोंपल्यार पळय अशें जाल्यार हें शिजलें म्हणल्यार पीस केला देखून ओग्गी शिजून आयला पळय. पुराय कूल्याक शिजून आयलें. इतलें जाल्यार आमगेलें कणंग हें शिजून आयलें. आतां हांव गॅस ऑफ करता आनी हे पीसस निवच्या घालता. आतां हें सम निवन जेतर पळय हाची चंद करून अशी बटाटा साल काडता पळय हाची आमी तशी चंद करून साल काडूं येता अशें पळय. अशी चंद करून एक पीस बटाटा साल काडची. कणंग आमी पळय पीस करून शिजत दवरतना काही वायट आनी आसवय म्हण जाल्यार काडका. कणंग वायट जाल्यार कणंग शिजयल्यार कंडापट्टे स्मेल ताका. ते देखून कसले वायट गट्टी पुरास वय म्हण जाल्यार कुडले काडका ते. पण अशें करून पुरा पिसस करून काण घेवचे, साल काण घेवचे पुरा पिससाचे आनी हे पिट्टी करून घेवचे. आमी बटाट पळयाची भाजीक एक वागू पुरा करतना पिट्टी करता पळयाची तशी चंद करून एक कणगा पीस काडून अशी पिट्टी करून घेवचे. कणगाचे आमी मस्त आयटम करताची न्हय. कणगा फोडी, कणगा गोडशें, मडगण करतना कणंग घालताची, तशी कणगा उब्बट करताची. हांव आज पयशी फुडें विडी घाला कणगा उब्बटेच्यो. ताजी लिंक जाय जाल्यार डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत दिता. आतां कणगा सिजन, कणगा हार्वेस्टिंग सिजन, कणंग 12 म्हयने मेळटा जाल्यार आतां हें नोव्हेंबर म्हणटना लायक कणंग मेळचे टायम म्हळ्यार कार्तिक एकादशी टायमार लायक कणंग फ्रेश कणंग मेळचे टायम. फुडें मिगेल मामा कणंग वोवचें आशिल्लें मस्त इतलांत त्यावेळेला आमगे ते कार्तिक एकादशीक कणगा उपकारी करच्याक आशिल्लें मामान एक कणगा भाज्यो. तेवे इतलांत उलयची कणंग कोंडून हाडून तेन्ना कणगाचे उपकर उपकर म्हळ्यार उसली करची. उपकर हे पयशी चड ही उसली करची. भारी रुची ती. ते उपासाक भारी श्रेश्ठ कहे. तुमकां पुरो जनांक गोतस कणंग सुपर फूड म्हणटाची. पुरा नमन्याचे प्रति एक मिनरल्स विटामिन्स पुरा आसता तांत भितर. आतां आमगेली पिट्टी कोण जालें आनी आतां उसली पण घालया. आतां हांवें 3-4 चमचे नारळेल तेल हून केलें हांगा आनी ताका 1 चमचे उडदा दाळ घाली, 1 चमचे ससम घाले. ते पटपट न्हू गोल्डन कलर येवका ताका. गोल्डन कलर आयले म्हणटना तरणी मिरसांगाक तिखसाणें कितले जावका पळय हाका तितले तरणी मिरसांग. हांव सुकी मिरसांग घालची म्हणना आनी करबेव घालच्यो. ते तरणी मिरसांग आनी करबेव तेल्लांत लायक करून बावोका तेन्ना ताका ताजे एक फ्लेवर येता पळय. तरणी मिरसांग केन्नाय तेल्लां बावयतना लायक तेल्लां बावोवन घेवचें. आनी जाय जाल्यार हिंगा पिट्टी घालयत ना जाल्यार हिंगा उद्दा घालयत. हांव हिंगा उद्दा करून दवरला दाटची. हिंगा उद्दा करून दवरचें. फस्ट उदकांत घालून दवरका हिंगू. आनी पळय आमी मीठ घालनी कणंग शिजयतना आतां मिठा पिट्टी जावका जाल्यार ती उसले जावका जाल्यार मिठा पिट्टी घालचें. आनी हें पळय दाटची करून दवरलेलें ते हिंगा उद्दा आसा पळयाची तेवे घालचें. आनी ते तेल्लां भितर ते हिंगा उद्दा पडले कुडले कसो पुरंबोळ येता गो तसो मग पुरंबोळ येता. आतां लायक करून ते पुरो लायक करून मिक्स करून घेतलें आनी आमी पिट्टी करून दवरलेलें हें कणंग आसा पळयाची हाका घालचें. जाय जाल्यार मीठ पळोवन जाय जाल्यार एक चूर मिठा पिट्टी घालयत. फस्ट घाल्यार लायक मिक्स जावन येता. कितलें सिंपल आसा पळयाची भारी सिंपल जाल्यार तितले भारी जिवाचें आंग म्हूण म्हणटाची. थोडे गॅस प्रॉब्लेम म्हूण म्हणटात थोडे जन ताका पळयाचे आमी हिंग आनी घालच्यो. घेत पिट्टी करून दवरलेलें कणंग घालें. हाका गोड आनी घालूं ना. कणगा उपकरी विंगड ताका गोड घालताची. हाका गोड घालूं ना. ते पळय कणगाचें एक नॅचरल जावन आशिल्लें एक गोडसाण आसा पळय तीची ते भारी रुची जाती. आतां लायक करून मिक्स करून घेवचें. आनी हाका आमकां घालचें आसचें एक सोय मात्र. मिक्सिंग मात्र लायक करून करका. कित्याक म्हळ्यार ते मीठ मिरसांग पुराय सम लागू का ताका. ते देखून उज्जसान करून करका हें पुराय काम. आतां लायक करून मिक्स करून घेतलें. तुम्ही कणगाची कसं करताची म्हूण सांगून कमेंट सेक्शनाक घालाची. नवी नवी रेसिपीज असल्यार शेअर करायची कणगाचे. आमी कणगाचे गोडशें करताची तशी उब्बट हांव सांगलें ताजी लिंक दिला हांव हांगा तुका डिस्क्रिप्शन बॉक्सात. तुमी पुरो जन चॅक करायची.
घेता बोरला एक करून मिक्स करून घेता कणगाचे गुलाबजामून केला हांव एक पंता पळयता नेक्स्ट टायम करतना ताजी रेसिपी शेअर करता तेवे बारी लायक जाता इथे कणगा गुलाबजामून ताका थोडी दुद्धा पिट्टी घालची आसा तेन्ना एक लायक फ्लेवर येता ताका जाल्यार कणगा उचलांक रेडी जाल्ली आतां हांव हें दांकून एक 5 मिनट हुन जेवं आनी हाका सोय घालू कशें हांवें सोय कांतून रेडी केला चडती सोय घाल्यार भारी रुच जाता असल हे उसली पळयाची इडले उसली शेवय उसली पळय उसली म्हळ्यार आमची गेला आयटमाक चडती सोय पडका चडती सोय पळय कुडले ताजे एक टेस्ट विंगड घेतला आयकून मिक्स करून घालून घेता हांव सोय घालून उज्ज सिम्मा रसमी गेलो हे परत सिम्म दवरून कोरका आनी ते सोय होऊन जावो सोय होऊन जाल्यार आमी सांजे तांय दवरल्यार कांय जायना कितलो वगी कोरयत पळय बारी टेस्टीची ही कणगा वसली झटपट कोण काडयत एक ते कणंग उब काडचे मात्र एक आमकां एक 5-6 मिनट टायम लागचे वरलेले पुरो फास्ट जाता रुची रुचीच आमगेले कणगा उसल्यांगा रेडी जाल्ली पळय तुमी ह्या परा कार्तिक एकादशीक पुरो जन कोण पळयाची भारी टेस्टी जाता आयल न्हू परा आनी 3-4 दीस भितर कार्तिक एकादशी आयली घेता पुरो मिक्स करून घेतले जल्मेगेल कणगा उसल्यांग रेडी जाल्ली तुमकां पुरो जनांक गोत्तशा पुरो कशें करचें म्हणून गोतना तिल जन पुरो जनाय कणंगान ट्राय करून पळयाची आनी कशें जाला म्हण सांगायची आमगे शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाय लायक करायची आनी सबस्क्रायब करायची फ्रेंड्स रिलेटिव्सां सांगायची सगळ्यांक धन्यवाद.